सबंद गोंयाभर आज प्रत्येक दिसा कमीत कमी 20-25 कार्यक्रम जातात आणि हे बल्ब जे आहा हे बल्ब साधारणशे 16 लाख बल्ब आम्ही गोंयाभर फुडल्या एका आणि 8-10 दिसा भितर म्हणजे 15 दिसाच्या कालावधीन आम्ही हे 16 लाख बल्ब लोकांक वाटपाचे आसा. आता काय जाणा आश्चर्य दिसतले की आम्ही इतके वर्सां बल्ब घालताले आनी आतां हे बल्ब घातल्यार कितें दुसरें कितें व्हडलें कितें बदल जातलो काय कितें तर हेतूंतली गोष्ट ना. पण हो LED बल्ब जो आहा हो LED बल्ब लायट म्हणटा ती एक पेटयल्या नंतर 6 आम्ही जर एक ट्यूबलायट पेटयली आणि हे 6 पेटयले इतको फरक आसा. हो LED बल्ब जो आसा पळय 6 पेटयल्या नंतर जितको उजवाड दिता पळय तितको एकूच आमचे ट्यूबलायट बल्ब हे ट्यूबलायट लायट दिता आणि लायट इतके दिवन सुद्धा कमी बिल येता. आणि हे कमी बिल येवचे ग्राहकाक एके वटेन फायदो जातलो आणि बिल जी वाचता जे लायट वाचता आम्ही जी लायट आहा आमकां सगळ्यांक खबर आहा आम्ही महाराष्ट्रांतल्यान हाडटा कर्नाटकांतल्यान हाडटा मध्य प्रदेशच्यान सुद्धा लायट हाडटा आणि साधारणशे 3.5 रुपयांनी लायट हाडून आम्ही 2 रुपया 90 पैसे लायटीचो युनिट ह्या प्रमाणे आम्ही गोंयच्या जनतेक दिता. गोंयच्या जे बिल आहा पळय सबसिडी दिता तरी सुद्धा आनी बिल आमकां लायट आहा पळय बिल वाचोवपूच जाय बिल कमी जावपूच जाय. एट द सेम टायम आमकां लायटूय जी वाचता ही लायट आमी उद्योग धंद्याक दिले जर जाल्यार उद्योग धंदे नवे तयार जातले नवे उद्योग धंदे येतले आनी नवे उद्योग धंदे जर येयले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कामां मेळटली. हे मोदीन लक्षात घेवन ही स्कीम जी आहा ही स्कीम तयार केल्ली आसा.